देवालय ते महाभारतान सांगिल्लें तें आमी पुरा हाजी कंटिन्यू करुया ताजे लेकारी. सो कृतज्ञ सर हे प्लॅटफॉर्म सुरू केलें रजगोपी माताजी, विश्वांबर प्रभू, ज्योतिकिनी माताजी, वेणी माधव प्रभू कोण केन्ना हे प्लॅटफॉर्म सपोर्ट करता आसता ती पुरा रितीर सेव करून. सो आनी तुमी पुरा जनान मालगडच्यान आनी पुरा जन कोण पार्टिसिपेट करता आसता ती धन्यवाद करता. सान किंचित रुपार सेव करूंक येयले. आता हे सेशन सुरू जावची पयलीं फुडें आमी मनान प्रार्थना करुया की हे नेक्स्ट एक 40 मिनिट्स देवा तुगेले एक विशेष जावन लिहिला वेदव्यास देवान बरयलेली हे महाभारत महाकाव्य आनी तूं आमगेलें मन लायता आसता ती आमी एक सान किंचित रुपार हे सत्संगा भाग करून करची सेवा आमी पुरा जनान मेळून देवान स्वीकार करता पूण आमी कलकलीन प्रार्थना करुया. प्रार्थना केलेली मात्रांनाची देव आमगेल्या मनांत भक्ती दिवन हे लिलेन तूं भाग घेवच तशी आनी हे लीला अनुभव करच तशी देव दय दितलो. सो आमी ही प्रार्थना करून आमी मुखार वचुया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. आता परा मंगळारा चैतन्य महाप्रभू जन्मदिवस गौर पौर्णिमा म्हणतात ताका. चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार आता मी गोपी गीताचे स्मरण केलेले नाशिल्लें लक्ष्मी मल्लिया माताजी म्हणलें. चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार देवा कृष्णा दिसता की हे गोपीक कसं न्ही हे तांणी एक आनंद अनुभव करतात बाबा मेगेल भक्ती करून ताची देवाक दिसता की हांव एक भक्ता रुपार अवतार घेवन मेगेल भक्तांक कसं एक आनंद अनुभव जाता मेगेल भक्ती करून त्या म्हाका काय जावका म्हणून देवाल मना दिसता की ताकाची देवान गौरांग महाप्रभू जावन हे कलियुगांतू तांनीची अवतार घेवचे आसा. देवूच तांणी कृष्ण देवालय भक्ताल रुपार येवन तांणी अनुभव करतात. ताकाची तांणी भक्तार रुपार आशिल्ले निमित्त तांणी पुरा नमुन्यारी तांणी देवाल दया दितात ती आनी सुलभ रितीर दितात भक्ती. ताकाची तांनीच हे कलियुगांत येवन तांणी हरे कृष्ण महामंत्राचे हे महायज्ञ महाकीर्तन आनी संपूर्ण जावन ते पुरा जनान ओट्टू मेळून ते कीर्तन करचे संकीर्तन करची प्रणाली तांणी चांग रुपार ते म्हणटात पळय इनॉग्रेट केलेलें म्हणून सांगितलं. सो तांगेलें ताकाच तांकां महावदान्याय म्हळ्यार तांगेले भारी एक दय आसा तांगेली आनी तांणी एक भक्ता रुपारी आयिल्ले निमित्त तांणी भारी एक कोणीय प्रार्थना केल्यार कळकळीन तांणी आमकां भक्तींत भाग घेवचे खातीर तांगेले आशिर्वादान जाता म्हणून सकाळ तांगेले एक प्रार्थना करून आमी आयच्या सेशनान मुखार सुनवया. तुमी जावका जाल्यार तुमगेले इतले रिपीट करूं हांव 3 पंथां म्हणटा. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः. हरे कृष्ण. सो आता आमी अर्जुनाले विषय कंटिन्यू करूया. आमी लास्ट टाइम पळयलेलें की अर्जुन महाभारताचे एक सेंट्रल कॅरेक्टर म्हणून सांगितलं. ऑल्दो पांच पांडव आशिल्लीं ती जाल्यार तांतूंत तो श्रेष्ठ जावन आशिल्लो म्हणून सांगितलं. आनी महाभारतांतू अर्जुनाल पात्र चरित्र विशय कितले सांगिल्लें आसा विंगड खंयचे पात्रा विशय तितले ना कितले अर्जुनाल आसा म्हूण आमी पळयता. सो आनी तांगेले कुरुक्षेत्र वॉरांतूय तांगेले एक म्हणटात पळय पिवोटल रोल म्हणटात पळय इम्पॉर्टंट रोल आशिल्लो तांगेलो. आनी पुरापशी होड विशय म्हळ्यार की ते देवाल साख्य भावांतू देवाले पुरापशी परम मित्र जावन आशिल्लो अर्जुन आनी ताकाची देवान एक प्रकार सिलेक्ट केलेलो की ते भगवत गीता ज्ञान दिवन सगळे एक संसाराचे लोकांचे उद्धार जावचे खातीर अर्जुनाले ते सेव घेतिल्ले देवान म्हूण पळयता.
सो एक पडटा म्हणून एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॅरेक्टर अर्जुन तागेले अशी. आणि अर्जुन एकलोच आशिल्लो त्या युग म्हळ्यार महाभारता समारी कोण एक अति महारथी म्हूण सांगता. महारथी आसा ती अति महारथी आसा ती. जाल्यार अर्जुन एकलो आशिल्लो, विंगड कोणीय ना आशिल्लीं ती त्या टायमारी. भीष्म न्हय, द्रोणाचार्य न्हय, कोणीय ना आशिल्लीं ती. कोणी अति महारथी आशिल्लीं ती. रामायणांतू रामचंद्रू, मेघनादू, रावण तांणी पुरा अति महारथी आशिल्लीं. जाल्यार महाभारतांत पळयल्यार अर्जुन एकलो आशिल्लो पण अति महारथी म्हूण सांगता. म्हळ्यार तो योद्धांतूय तागेले म्हणजे कोणीय नात आशिल्लीं एक प्रकार सांगता. आणि आमी पळयलें लास्ट टायम तागेलें कशी तागेलें विंगड विंगड नांव आशिल्लें. आमी पळयलें तागेलें कशें एक जन्म जाल्लो तो इंद्रालो अंश आशिल्लो आनी कशी देवता जनांत इंद्र श्रेश्ठ जावन आशिल्लो तशी पांडवांत अर्जुनूय श्रेश्ठ जावन आसा तशें आमी पळयता. आनी अर्जुनाल ते आमी एक एटिट्यूडा विशीं पळयलें तागेली भावना की खंयचेय एक प्रोजेक्ट खंयचेय एक वस्तू तो घेता मनांत कोरता म्हणून तातूंत एक्सलन्स आशिल्लो तागेलें. म्हळ्यार ताजें तूं कसन तें एक श्रेश्ठ जावन कसं कोरयत तें कार्य तें तो करता आशिल्लो. तागेलें तशें एक भावना आशिल्लो. खंयच्याय युद्धाच खंयचेय युद्ध असो खंयचेय शस्त्र असो ताका कोणेय बीट करूं जायनाशिल्लें. म्हळ्यार तो एक म्हणटात पळय पुरा विशयांत तूं कशें एक परिश्रम करचें आनी ताजें एक श्रेश्ठ जावचें तें तागेलें एक भावना आशिल्ली आनी ताचे खातीर तो मस्त परिश्रम करता दाखयत आशिल्लो. मागीर ते आमी अंगरपर्णाल विशीं ताणें केलें आनी लास्ट डिस्कस करतना आमी पळयलें कशी तांणी तो द्रौपदील स्वयंवर वचून पांचाल देशांत वचून ते द्रौपदील ते स्वयंवरांत ते कशें तें एक आशिल्लें तें टार्गेट आशिल्लें तें अचीव करून द्रौपदीले ओट्टू मागीर ते स्वयंवरांत तो द्रौपदी ताका सिलेक्ट करता आनी ताका जाता. आनी हेंच आमी पळयलेलें ह्या समयाची फर्स्ट टायम महाभारतांत आमी दाखयलें सुरयपंथा कृष्ण आनी अर्जुन मेळटा ती आनी हांगा दोखून मागीर सगळे महाभारतांत तांगेलें तें एक अर्जुनालें भक्ती कृष्णाल प्रती आनी तागेली एक ती भावना आनी तांगेली ते लीला ओट्टू जावची कृष्णान आमकां दाखोवन दिवची आशिल्ली की कशी अर्जुन एक श्रेश्ठ भक्त म्हणून हें ते लीला हांगा दोखून मुखारसून वचत म्हूण पळयत. सो हांगा दोखून द्रौपदी येद्दोळ ते आमी पळयलेलें तें की तांणी ते लाक्षागृहा दोखून धांवन गेलेलीं ती पांडव ते आनी तांकां दिसता आशिल्लें की त्या टायमार आनीक एक कसं पूण तांकां कश्ट येवचे पुरो डेंजर आसचे पुरो कोणी मारूं ट्राय करता ती. जाल्यार हे द्रौपदी स्वयंवरांत आनी भायर येता ती. आनी हांगा दोखून येद्दोळ ते तांकां कशें एक बॅकींग म्हूण नाशिल्ली. तांणी पांच आशिल्लीं ती आनी कुंती आशिल्ली तांगेलो. जाल्यार आत्तां हे स्वयंवरांत विजयी जातरी आत्तां एक प्रकार आमी सांगता की सगळे एक पांचाल देश द्रुपद राय आनी तागेलें तें सगळें एक राज्य पांडवाल फाटीबलांत आशिल्लें म्हूण सांगता. ताका हे समयार तांकां दिसलें की आतां तांणी आपास हस्तिनापुरा वचूं का म्हूण तांणी दिसलें तांकां. आनी हस्तिनापुरा वचूं का म्हूण दिसता पांच पांडव कुंती समेत तांणी हस्तिनापुरा वता ती म्हूण तशें सांगिल्लें आसा. जाल्यार की आतां पांचाल देश आनी पांडवां मदें हितून भारी एक तांगेलें एक रिलेशनशीप स्ट्रॉंग जाल्लें आसता आनी कृष्णूय तांकां डायरेक्ट करता की आतां तुमी हस्तिनापुरा वचचें हांगा म्हूण त्या प्रकार सांगता. आनी आमी पळयता की कृष्ण ते स्वयंवरांत आयिल्लो आशिल्लो जाल्यार यदुवंशाचे कोणीय राय येयनीत आशिल्लीं तेंय तेबा म्हूण अशें जाल्लें आशिल्लें की आमकां फुडेंच तें द्रोणाचार्यालें आमी सिरीज पळयता आनी तुमी पळोवन आसया पुरो की द्रोणाचार्यान गुरू दक्षिणेक तर अशें नेमगेलेलें की द्रुपद रायाक बंदी करून मेगेले खातीर हाण दिवका म्हूण. आनी अर्जुनान तेन्ना द्रुपद रायाक बंदी करून द्रोणाचार्याले पांयमुळां हाण घाल्लेलें. जाल्यार अशी जाल्यार द्रुपद रायाक अर्जुना पळोवन इतली खुशी जातके म्हळ्यार तागेले पराक्रम तागेले तें युद्ध करची कला हें पळयल्यार भारी एक मनाक भारी खुशी जातके द्रुपद राय ताका बांदून अर्जुनान हाडलेलो जाल्यार अर्जुना पळयल्यार ताका भारी खुशी जातके अशी दिसतके ताका हागेल्या म्हणके पुत्र म्हाका मेगेले आसूं का म्हणून आसो पुत्र जावचे सादिना आनी मुखार जावन मेगेले जावंय जावं का म्हूण तशें मनांत आशिल्लें. आनी त्या प्रकारार भावनेन त्या मना आसुनूच तें यज्ञ जाल्लेलें म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ते यज्ञाचे फलस्वरूप द्रुपद रायान करताना ते यज्ञाक फलस्वरूप दृष्टद्युम्न आनी द्रौपदी तांगेले जल्मा येता ती. आनी तेन्नाची आपास ताका मन आयता द्रुपद रायाक की द्रौपदी लग्न म्हळ्यार अर्जुनाल ओट्टू कोरका म्हूण तशें तागेले मनांत आशिल्लें. आनी हें कृष्ण आनी बलरामाक गोत्त आशिल्लें की तागेले मनांत तशें आसा म्हूण. आनी यदुवंशाचे ते पुरो राय आशिल्लीं ती
कृष्णान आनी बलरामान तांकां सांगिल्लें की अशें अशें आसा द्रुपद रायल मनान तूं ताका आमी स्वयंवरा भाग घेवची नाका म्हूण ताका यदुवंशा देखून ते द्रौपदी स्वयंवरान तूं कोणीय येनी ती म्हूण सांगिल्लें आसा. सो अर्जुनान केन्ना ते स्वयंवरान ते टार्गेट केल्लें. कृष्ण मुखारसून येता की अर्जुनाल्याक जाल्यार की फर्स्ट मिटींग तांगेलें आनी येवन कृष्ण सेल्फ इंट्रोडक्शन करता की अर्जुनाक हांव कृष्ण हांव हांगा द्वारका देखून आयिल्लो आसा आमी यदुवंशा राय मातशें इंट्रोडक्शन करून अर्जुनाल्या उलोवचें सूर करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तें एक म्हणटात पळय हे पॉयंट इज द बिगिनींग म्हणटात पळय ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट रिलेशनशीप महाभारताचे पुरापशी मोस्ट एक इम्पॉर्टंट रिलेशनशीप सगळे महाभारताचे हांगा देखून सूर जाता म्हूण आमी पळयता. सो तांगेलें डिस्कशन जाता मध्ये हे पुरा कृष्ण द्रुपद राय पांडव तांणी पुरा डिस्कशन करतात की आतां तांगेलें आयडेंटिटी भायर येता आनी तेन्ना तांणी दिसतात की ह्या समयार आतां बेस्ट डिसिजन ह्यांचें की आतां आमी हस्तिनापुरा वापस वचूं काय म्हूण. आनी द्रुपद राय सांगता की कसनय आसल्यार हांव तुमगेले फाटीबलांत कसनय सैन्याचे कसनय जावं जाल्यार कांय भिवका म्हूण ना म्हूण त्या प्रकारार तांणी मुखार वता ती म्हूण सांगिल्लें सर. हस्तिनापुरा आयल सिताक म्हळ्यार दोळटे तांणी आसत की ना म्हणून ते लाक्षाग्रहान तूं पुराजनान लेखील की ते लाक्षाग्रहान तूं तांणी जोडून गेलेलीं ती म्हूण तांणी आनी जिवंत आस म्हूण काय कोणाक गोत नाशिल्लें दोळू. तेन्ना हस्तिनापुरा आयल सिता धृतराष्ट्रा पळयलें सिता ताण म्हळें लेखिल्लें की तांणी नात्यांनी आनी दुर्योधनू राय न्हय म्हूण ताका भारी खुशेर आशिल्लें ते एक प्रकारान. जाल्यार तांकां पळयलें सिता धृतराष्ट्राक पांडव जेन्ना पळयलें सिता भायल्यान तो दाखोवन दिता की म्हाका इतली खुशी जाल्ली तुमी जिवंत आसा ती हांव इतले काळ दुख्खांतू आशिल्लो कसन करचें तुमी कशी तें एक भारी एक तें इन्सिडेंट जाल्लें आनी ते लाक्षाग्रह ते जोडून गेल्लें बाबा कसन जाल्लें की तें हांव इतले दुख्खांत आशिल्लो म्हाका रात्री न्हीद पडना आशिल्ली अशें पुरा धृतराष्ट्र सांगता की भितर देखून तो भारी दुख्खार आसा की कशी बाबा आनी आपास आयली ती म्हूण. जाल्यार ते हस्तिनापुरा राज्याचे प्रजा आसत पळय तांणी भारी खुशेर आशिल्लीं ते आनी तांणी पांडव जेन्ना ना म्हूण जग तोखून ते पुरा हस्तिनापुराचे कोण प्रजा आसता पळय तांणी केन्नाय ते राय म्हळ्यार हस्तिनापुराचे एडमिनिस्ट्रेशन आसतात पळय राय तांकां केन्नाय सवता आशिल्लीं की तांणी आनी कांय समना ती हांणी पांडव जेन्ना मारलेलें दिसता कसा पुरा कन्स्पिरसी थियरी म्हणटात पळय अशें जावन अशें पुरो तशें जावन अशें पुरो इतली चांग आशिल्लीं तांणी पांडव तांणी युधिष्ठिरान राय आशिल्लें जाल्यार कितलें व्हड आमगेलें हस्तिनापुरा राज्य कितलें बरें जाता आशिल्लें अशी पुरा तांगेले मनांत आशिल्लें. जाल्यार त्या प्रजा केन्ना पळयता ती की पांडवय न्ही आतां द्रौपदी समेत आयलीं ती तांकां इतली खोशी जाता. हस्तिनापुरांत प्रत्येक घरांत तूं प्रार्थना जाता आशिल्ली केन्नाय म्हळ्यार कोण म्हळ्यार पांडव तांगेली इतली प्रितीची आशिल्लीं हस्तिनापुरा प्रजा खातीर की पुरा जनान ते घडघड प्रार्थना करची आशिल्ली की आमगेले जीवमानांत आमी कसनय थोडे पुण्य हें केलें आसच्या पुरतें आमकां मेळचें नाका पांडवांक मेळका कसं जाल्यार की तांगेले बरें जावका म्हूण तसल एक भावना आशिल्ली हस्तिनापुरा प्रजाची पांडवाल खातीर की तांणी पुरा फॅमिलीजान डेली प्रार्थना करची आशिल्ली की कसनय आमगेलें पुण्य आसल्यार तें पुण्या फल आमकां नाका ते पांडवांक मेळका म्हूण. आनी कितलीं ब्राह्मण ऋषीगण ग्रहस्थ केन्नाय यज्ञ दान तप करता आशिल्लीं की पांडव जनाल खातीर की देवा तांगेलें रक्षण करता म्हूण. सो तशें ते एक भावनेन तांणी आशिल्लीं आनी तांकां दिसता तांगेले दोळे येद्रा की ते पांडव जेन्ना आयलीं ती द्रौपदी ओट्टू तांकां भारी खुशी जाता. पांडव म्हळ्यार इतली प्रितीची आशिल्लीं ती हस्तिनापुरा जना खातीर आनी आमी पळयतात आमी द्रोणाचार्य वेळार पळयत तांगेलें मार्शल एक्झिबिशन जाल्लें तांणी तांगेले पुरा स्किल्स दाखयले शस्त्र आयुध्य पुरा चलोवन तेन्ना म्हळ्यार पुरा रितीर तांणी एक म्हणटात पळय श्रेश्ठ आसत पांडव म्हण ते पुरा हस्तिनापुरा राज्यान जनान मनांत आशिल्लें आनी म्हणटात पळय तांगेले मनांत तांणी भारी प्रितीची आशिल्ली पुरा जना खातीर. ह्या प्रकारार तांगेले एक प्रकार ते म्हणटात पळय इमेज आशिल्लें आनी ह्या प्रकारार तांगेलें एक बल शक्ती आशिल्ल्या प्रकारार धृतराष्ट्राक गोत आशिल्लें की कसनय करेक्ट डिसिजन घेवका पडटलें म्हूण आनी तांणी स्वयंवर जावन द्रौपदी समेत आयलीं ती आनी सगळे राज्यांत एक सेलिब्रेशन आशिल्लें. ताका धृतराष्ट्रा वयर प्रेशर येता की ताका म्हणटात पळय मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता ह्या समयार की आनी पांडुनाक तरी एक प्रकार ते धृतराष्ट्राले रिस्पॉन्सिबिलिटी भीष्मान पळोवन घेतिल्लें वयता पांडव जनाक
जाल्यार धृतराष्ट्राले एक कर्तव्य आशिल्लें की तागेले भावाले चेडून तांणी तांगेले खातीरय तांकां कसन जावका तें करचें हें हांवें धृतराष्ट्रालें कर्तव्य आशिल्लें ताका ह्या समयार त्या एक परिस्थितीन तूं धृतराष्ट्र डिसिजन दित की अर्ध राज्य तुमकां मेळटा म्हूण पुराजनाक जाल्यार तांतू कसन एक तांणी एक मन आयडी करतात म्हळ्यार की खंयचे एक भाग आसा खंयच्यान कसने म्हणटात फल फूल कांय ना म्हणटात पळय डेझर्ट आशिल्लें तें खाली मात तेणी हें मात सुकील जाग म्हणटात पळय काही पावस येना तसले जाग तो खांडव प्रस्त म्हणून तें अर्ध ताका दिता ती म्हूण डिसिजन घेवचो म्हळ्यार खंयची प्रॉस्परस जाग आसा खंय न्हंय आसा उदक आसा झाडां फुलां पुरा राज्याचे पॅलेसीस आसा ती त्या भाग दुर्योधना खातीर दवरता धृतराष्ट्र आनी त्या खंयचे अर्ध भाग थंय कसने ना म्हळ्यार कसचे प्रकाराचे फल फूल धान्य कसने मेळना थंय तसल तो एक भाग पांडव जना खातीर म्हूण डिसिजन घेतला धृतराष्ट्र तेन्ना तशी अनाउन्स केली दिसता धृतराष्ट्रान कृष्ण आनी युधिष्ठिर एकल्या एकल्या पळोवन हांसता ती म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार तांगेलें सुरेख तांणी म्हणटा उलोवन घेताना कृष्णान आनी युधिष्ठिरान तांगेल उलयताना तांणी लेखिल्लें की अशी कसने करतलो धृतराष्ट्र म्हूण म्हळ्यार तांणी सुरेखा लेखलां की कसने असल भाग दितलो राज्याचे खंयच्यान तूं कसने म्हणटात पण कांय ना थंय तसलो जाग मेळटलो म्हूण आनी तांणी उलोवन घेतिल्ली लेखारीची धृतराष्ट्र तशींच एक कांडव प्रस्त तांकां दिता थंय कसने ना म्हणटात पळय जाल्यार युधिष्ठिरान ती एक चरित्र अशें आशिल्लें की तो मालगड्यान कसने सांगिल्लें तो खुशेर एक्सेप्ट करता आशिल्लो कसने जावं म्हूण तो मालगड्यालो आशिर्वादू तांतूय कसने बरेपण जातलें पूण त्या प्रकारान त्या युधिष्ठिराल भावना आशिल्ली सो तो ते एक्सेप्ट करता खांडव प्रस्त भारी खुशेरी आनी धृतराष्ट्रा पांय पडून मुखारसून तांणी खांडव प्रस्तावाची पुरा प्रोग्राम करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा मात आमी पळयत की पांडव जनाल वयर इतले एक दय आसा देवाली की तांणी कितल्या एक कसने तांकां कसने दिल्ल्यार पळय देवाल दयेन तांणी ते कांय नातिल जाग्यार वय तांणी कसन की एक सक्सेस करून दाखयता ती ते देवाल दय तांगेले वयर कितलो आसा म्हूण आमी त्या लेखार पळयत सो ते खांडव प्रस्त युधिष्ठिर एक्सेप्ट करता आनी युधिष्ठिर एक्सेप्ट करतरी ताणें मुखारसून वचचें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ते सगळे राज्या जन म्हणटात पळय पांडव जन आनी पुरा तांगेले श्रेष्ठ ब्राह्मण आनी तो व्हड विशय म्हळ्यार ते तांणी प्रोसेशनार वता ती म्हूण सांगिल्लें खांडव प्रस्ताक आनी ते खांडव प्रस्त जाग्यार प्रोसेशनार वताना व्हड विशय म्हळ्यार देवची दोन रुपार थंय तूं त्या प्रोसेशनांत आसता म्हूण कृष्णूय आसता आनी कृष्णूची वेदव्यास देव जावन ते प्रोसेशनांत भाग घेता ती म्हूण सांगिल्लें आसा सो तांणी प्रोसेशनां ओटूची वता ती आनी एक जाग्यार वचून तांणी जाग सिलेक्ट करता ती म्हूण वेदव्यास देवूच ते एक जाग सिलेक्ट करता की हांगा मुखार एक म्हळ्यार कांय ना थंय जाग्यान हांगा म्हणटात पळय वेदव्यास देवूची भूमिपूजन करता म्हूण सांगिल्लें आसा ते भूमिपूजन कोर न्हू ते भूमिपूजन करता ती वेदव्यास देव आनी त्या स्थळार भूमिपूजन केलेल्या स्थळारीची कृष्ण थंय ध्याना बसता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी कृष्ण ध्याना बैसून कसन की मनावल सिताक इंद्र थंय येतकय म्हळ्यार ते ज्ञान दिवन कृष्णान इंद्राक आपयलेलें म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार आमी ह्या एक इन्सिडेंटान ह्या एक लिलान तुवें पळयत की महाभारतांत तूं मस्त सकट देवी देवताल वर्णन आसा जाल्यार ह्याच एक दृश्टांतांत आमी पळयत की कशी कृष्णान मना वेलसिताकाची इंद्र थंय येता आनी ताका पांय पडटा आनी म्हणटा पळय देवा कसन कोरका म्हाका म्हगेले खातीर कसन सेव आसा म्हूण हातूंत आमी एक पळयत की कृष्ण म्हळ्यार परमात्मा आनी तो परम भगवान म्हूण ह्या एक लिलेंतू आमी पळयत हातूंत म्हूण सांगिल्लें आसा सो इंद्र प्रार्थना करता काय कृष्णाक आनी निमगेत काय कसन हांव सेव कोरका म्हणून तेन्ना कृष्ण सांगता काय तें स्वर्गाचें आशिल्लें तें अमृत आसा पळय तें सगळें खांडव प्रस्तारी तूं घालका म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार ताचें एक पुष्पवृश्टी म्हणटात पळय तें अमृताचें तें सगळें खांडव प्रस्ता घालका ताच्या आंगाची माती आसा पळय तेंच्यात कसलेंय आतां धान्य फूल फल कांय जायना तें इतलें फर्टायल जावका की तांतूं पुरा नमुने धान्य फूल फल जावका हें खांडव प्रस्ताचें नेलान तूं हें म्हणटात पळय हें भुमीन तूं जावचें तसलें तूं तें अमृत पुरा कडेन घाली म्हणटा काय कृष्ण आनी कृष्ण सांगता काय ताका हांगा पुराजनान येवन राबची तशी जावका ताका विश्वकर्माक सांग इंद्र सांगता म्हळ्यार विश्वकर्मा म्हळ्यार देवलोकात स्वर्गलोकाचे आर्किटेक्ट न्हू
की ताक काय सांगता काय इंद्राक की विश्वकर्मा तू हांगा आपूण हाडी आनी हे सगळें सिटी प्लॅनिंग कोर न्हू भारी एक चंदपुरा पॅलेसीस घर जावका ताका हांगा जनान येवन रब येत सो आमी पळयत की कृष्णाले आनी वेदव्यास देवाले कितले प्रितीच तांणी पांडव जन म्हूण सांगयत आनी इव्हेंच्युअली म्हणटात पळय विथ टाइम समय वता वता भारी चंद पॅलेस जाता आनी भारी एक चंद सगळे एक सिटी डेव्हलप जाता म्हूण सांगयत आनी ते मया दानव तागेले तो आस पळय तो येवन ते मस्त सकट ते व्हड असेंब्ली हॉल त्या पुरा बांदयता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी कशी ते सिटी डेव्हलप जाता वता तशींची राज्यान तूं मस्त सकट योद्धा जन ब्राह्मण जन येवन राबता ती तांगेल वेदीक अकॅडमी ओपन जाता म्हळ्यार मागीर ते वैश्य अशी कोण येवन तांगेल बिझनेसीस ओपन करतात खांडव प्रस्थान तूं आर्टिस्ट शिल्पकला गतशील जन असल पुरा जन येवन थंय सेटल जावचे सूर जाता ती म्हूण सांगिल्लें आसा म्हणटात पळय आनी ते खांडव प्रस्थ प्रॉस्पर जाता म्हूण सांगिल्लें आसा ते इतले प्रॉस्पर जाता आसता की ते स्वल्प काळान अशें दिसता खंय तें की इंद्राल ते कॅपिटल सिटी स्वर्गलोकांत ताका अमरावती म्हणटा ती अशी दिसता खंय खांडव प्रस्थ अमरावती किना श्रेष्ठ जावन आसा म्हूण ताका खांडव प्रस्थ ताका इंद्रप्रस्थ वय म्हणटा ती म्हूण सांगिल्लें आसा द कॅपिटल ऑफ इंद्राल पळय ताजे की ना ते श्रेष्ठ दिसता अमरावती तितली ते चंद जाता सिटी म्हूण सांगिल्लें आसा आनी आनीके पॅलेसीस पुरा बांदिता वतात थंय सो इतले एक प्रकार आसता प्रॉस्पेरिटी येता म्हणटात पळय अभिवृद्धी जाता त्या जाग्यारी म्हळ्यार आंतू एक पळयता की देवाल दय केद नासता तेणे पुरा रुपार एक चांग जाता म्हूण सांगयत केन्ना एक पांडव म्हळ्यार एक धर्मार चलतले आशिल्लीं ती आनी तांगेल ते धर्मार चोल न्हू त्या देवाल दय तांकां केन्ना जावका तसले एक भावनेन तांणी जीवन करचें आशिल्लें पांडवान आनी त्या युधिष्ठिरा लिडरशिपा अंडर आमी पळयत आनी सगळे पांच पांडवां अंडर इतले एक प्रॉस्पेरिटी शॉर्ट टायम भितर हांगा इंद्रप्रस्थ खांडवप्रस्थ येता म्हूण सांगिल्लें आसा कृष्ण ते सिटी डेव्हलप जावन ते पुरा जाव तेदोळ ते खांडवप्रस्थ इंद्रप्रस्थांतू राबता खंय आनी पुरा पळयता आसता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी कृष्णा खातीर पांडव जन इतले प्रितीचे की थ्रू आउट महाभारतांत आमी पळयत कृष्ण मत द्वारका वच्चे पुरो जाल्यार स्वल्प काळान आपास पांडवां मेळचे तो कृष्ण केदन्याची तो तशें चलता आसता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांगेले युधिष्ठिरान आनी पांडव जनान ती भावना आसता आशिल्ली की कशी देवाक पांडव जेन्ना पळयनासले ताका मन जायनाशिल्लें म्हळ्यार देव आपास येत आशिल्लो तांकां मेळूक तशींची पांडवांक कृष्णाल भेट जायनासल्यार तांकां मनांत कशें कितें दिसता आशिल्लें काय आनी तांगेल मनांत तूं भार एक निर्मल मनांत तांगेल तें हेंच आशिल्लें की देवाल दयेन कशें की आमकां पुरा मेळ्ळेलें आसा आनी तें आमी चांग रुपार तें चलोवका म्हूण तशें एक भावन पांडव जनाल आशिल्लें म्हूण सांगिल्लें तेन्नाची नारद मुनी वय थंय येता म्हूण सांगिल्लें आसा खांडव प्रस्थांतू आनी स्वल्प काळा खातीर पांडव जनाल ओटू राबता म्हूण सांगिल्लें आसा वेदव्यास देवूय थंय राबून आशिल्ले खंय ह्या समयार खांडव प्रस्थांतू सो आमी पळयता की नारद मुनी वेदव्यास देव तांणी पांडव जना मेळचे केदनाय येता आशिल्ली आनी महाभारताचे रचन केलेलीची वेदव्यास देवानाची जाल्यारीची वेदव्यास देवूच त्या महाभारतांत आसा आनी वेदव्यास देवूच कितली पंथा येवचे आसा इनफॅक्ट नारदा किना चेड नारद मुनी किना चेड वेदव्यास देवान पांडव जना मेळचेक येवचे आसा आनी ऑफकोर्स हाचे स्टोरी अस खंडीत की वेदव्यास देवाल दयेनाची एक प्रकार म्हणटात पळय धृतराष्ट्र पांडू आनी विदुर तांणी जन्मांत आयिल्लीं ती आनी तांगेल रक्षण तांगेल वंशाचें रक्षण करचे खातीर वेदव्यास देव केदनाय तांकां येवन भेटता आनी तांगेल लेखार गायडन्स दिता म्हूण सांगिल्लें आसा सो त्या समयार नारद मुनी येता आनी युधिष्ठिर आनी पांडव जनाक भेट घेता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी थंय आयिल्ले तेन्ना पांडव जनांक नारद मुनी तांगेलें प्रवचन दिता आसतना तांकां एक शास्त्रांत आशिल्ली एक काणी सांगता ते दोग जन भाव आशिल्ले शास्त्रांतू असुर म्हूण तांणी सुंद आनी अपसुंद म्हूण तांणी निकुंभ म्हूण एक असुर आशिल्लो तो देवता जनाक मस्त बाद दिता आशिल्लो निकुंभ म्हणटात पळय त्या टायमार टेररिस्ट म्हणटात पळय तशीच आशिल्लो तो निकुंभ सो निकुंबाल चेडो सुंद आनी अपसुंद मात तांणी तपस्या केलेलें बलान तांकां एक वर आशिल्लो की तांकां कोणी मारूं जायना तांणी एकल्या मारून घेवेत शिवाय विंगड कोणाक तांकां मारूं जायना सुंद आनी अपसुंद ताकाची तांणी भाव सुंद आनी उपसुंद खंय वचून पुरा जना बाद दिता आशिल्ली आनी कोणाल लढाई करून युद्ध केल्यार तांकां कोणाक मारूं जायना कसलें की तांकां वर आसना
तांणी मारयत एक एकल्यांक विंगड कोणाक तांकां मारूं जायना. सो देव लोका वचून ह्या लोका वचून त्या लोका वचून पुरा कडेन वचून तांणी बात दिता आशिल्ली ती पुरा जनाक भारी कश्ट जाता आशिल्ले आमो आनी कश्ट जाल्ले समयार केन्नाय देवता जनान ब्रह्माल्या वचचें आसा आनी प्रार्थना करचें आसा. त्या ब्रह्मदेवान प्रार्थना केलेल्या लेखारी ब्रह्मदेव ते तिलोत्तमा म्हूण एक अप्सरा आसा तिगेल सृश्टी करून तीक पेटयता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तिलोत्तमा ती इतली चंद अप्सरा आशिल्ली आनी ते सुंद आनी अपसुंद ती भेटचे येता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो येद्दोळते ते सुंद आनी अपसुंद म्हळ्यार तांकां गोत आशिल्लें तांगेलें वर आसा आनी त्या लेखार तांणी म्हणटात पळय एकल्यान ओट्टू ते एडजस्टमेंट जावन रावता आशिल्लीं. युद्धांत असो जेवचेंत असो खंय असल्यार तांणी ओट्टू आशिल्लीं तांणी दोग जन भाव आनी भारी म्हणटात पळय तांगेले एक असले एक अहंकार आशिल्लो की आमी दोग जनाक सृश्टीन तूं आमगेल्या दोग जाणां म्हणके कोणी ना ती म्हूण आम कोणाक मारूं जायना म्हूण. सो त्या लेखार तांणी केन्नाय कोऑपरेट करून म्हणटात पळय एकल्या लोट्टू केन्नाय चंग रुपार आसता आशिल्ली. जाल्यार हें तिलोत्तमा पळयलें दिसता दोग जनां मनान तूं तिगेलो वाडीक कोन्न घेवका म्हूण मना येता. आनी तशीच ती काणी मुखार वता आसतना नारद मुनी सांगता की अशें एक समय येता एक दोग जन भाव केन्ना इतले वर्स दोकोन ओट्टू वचून तांणी सगळें सृश्टीन भोंवता आशिल्लीं तांगेल मदें लढाई जाता आनी लढाई इतली जाता की एकल्या मारूं वतात तांणी आनी गदा प्रहारान दोग जन एकल्या मार न्हू म्हळ्यार तांणी तांकां मारून घेवं आशिल्लें विंगड कोणाक मारूं जायना आनी ते वर आसल्या म्हणकेची तांणी तांकां मारून घेवन मरता ती म्हूण सांगतात. ताकाची ह्या समयार आत्ता नारद मुनीन येवन काणी सांगची म्हळ्यार पांडवाक की ते बॅकग्राऊंडान ते स्टोरी अशी जाल्ली आसा ते गोत आसा की ते कुंतीन सांगिल्ले लेखारी आनी ते ईश्वराल वरा लेखारी अशें आसता की द्रौपदी 5 पांडवाल बायल जावन आसता म्हूण सांगिल्लें आसा. ताकाची नारद मुनी सांगता काय की कितलें तुमी चांग रुपार आसा ती कसले पूण एक रुल्स दवरया ती कसले की म्हळ्यार ते उपसुंदाल सुंदाल सांगून की तांणी भाव इतली प्रिती नाशिल्ली ती जाल्यार तांगेल भितर कशी लढाई जावन एकल्या मारल्या तशी तुमी कसले पूण एक रुल्स दवरया ती म्हणजे खंयच्याय रुपार कश्ट जावचे ना मुखारसून म्हळ्यार नारद मुनीन एक लेखार सांगचें आसा की आमकां दिसच्या पुरो खंयच्या रिलेशनशिपान तूं की आमगेलें इंटेन्शन चांग आसा केन्नाय कसलें जायना जाल्यार चांग इंटेन्शनान प्रिकॉशन घेवचें ना तशी ना म्हूण नारद मुनी तांकां दाखताय. तुमगेल मध्ये 5 जनां मध्ये भारी प्रीती आसा चांग रुपार तुमी आसत वय जाल्यार ते प्रीती आसा म्हूण ताजे खातीर ते जस्टिफिकेशन न्हय की तुमी प्रिकॉशन घेवचें ना म्हूण केसन की एक प्रिकॉशन घेवचें करता आनी तुमी मन आवरयता की खंयच्याय प्रॉब्लेमा निमित्त रिलेशनशिपान तूं केसन एक कॉन्फ्लिक्ट और लढाई जावच तसले एक परिस्थिती येवची साध्य आसा तुमी कितले प्रितीर आसूं ती जाल्यार चिके केअरफुल रावया ती म्हणून असले की सांगू जायना खंयच्या सान विशया निमित्त कसन एक म्हणटात पण नाकनातील प्रॉब्लेम येवचे साध्य आसा ताकाची केअरफुल रावया ती म्हूण नारद मुनी तांकां एडवायस करता म्हूण कशी आमी म्हणटात पळय केन्ना कार घेता ती कार घेतना कोणाय एक्सिडेंट करची इंटेन्शन आसना जाल्यार एक इन्शुरन्स घेता ती पक्कने कसने जाल्यार त्या लेखार एक प्रकार म्हणत नारद मुनी सांगतात तुमी 5 जन भाव पांडव आनी द्रौपदी चंद्रग्रुपार आसा ती रिलेशनशिप तुमगेल चांग आसा जाल्यार कसने तुमगेल भितर कसने एक अंडरस्टँडिंग दवरया ती म्हूण सांगतात. आनी त्या प्रकारी नारद मुनीन थंय दोखून तांगे ते सांगतरी युधिष्ठीर आनी पांडव जनाक दिसता की नारद मुनीन सांगिल्लें समची आनी तांगेल लेखारी तांणी अशें आसता तांणी एक डिवायड करून घेता ती की केन्ना कोणाल प्रायवेट टाइम आसता द्रौपदी लोटू तेन्ना विंगड जनान ते प्रायवसीक म्हण तांणी प्रायवेटली तांणी ओट्टू आसतना कोणे म्हळ्यार युधिष्ठिर द्रौपदी आसतना विंगड 4 जनांनी येवचें ना जे म्हूण तशी तांगेली इतले रूल करता ती आनी अशी सांगता ती की ते रुला लेखारी की कोणी चुकून येवचें ना मात आयल्यार 12 वर्सां खातीर मागीर तांणी राज्य सोडका म्हूण म्हळ्यार ते एक रूल तांणी करता ती म्हूण म्हळ्यार कसले एक मिसअंडरस्टँडिंग जावचें ना सो त्या रुपार तांणी थंय राबून आशिल्ली म्हूण सांगिल्लें आसा. समय वता एक ब्राह्मण येता थंय सांगिल्लें आसा आनी तो ब्राह्मण येताना तो अर्जुनाली येवन प्रार्थना करता तो ब्राह्मण सांगता की हे अर्जुना कोण की पुरा एक चोर आयली ती आनी हांव ते यज्ञा खातीर ओट्टू केलेली सामग्री आसा पळय ते पुरा तांणी चोरून व्हेल्लें म्हूण आतां असलें तुमगे आमगेल राज्यान तुमी क्षत्रिय आमगेल रक्षण करता ती हे चोर खंय दोखून आयली तांणी मागीर हें पुरा
यज्ञात सामग्री कशी तांणी चोरी करून व्हेल्ले म्हूण तांणी तो प्रार्थना करता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी अर्जून क्षत्रीय भावना आशिल्ले निमित्त खंडित दिसता की हे ब्राह्मणाला रक्षण करता म्हूण. आता ह्या समयार अशें आशिल्लें की युधिष्ठीर आनी द्रौपदी तांगेल प्रायव्हेट चेंबर्सांतू वा तांगेल रुमांत आशिल्लीं तांणी सांगिल्लें. आनी अर्जुनाल ते सगळे शस्त्र आशिल्ले पळय त्या रुमांत आशिल्ले प्रायव्हेट एरियान तांगेले. खंय युधिष्ठीर आनी द्रौपदी एकांतांत आसा ती. आता रुला लेकारी अर्जुनान थंय भितर वचचें नज. कसं जाल्यार की रुला लेकार थंय भितर गेल्यार तांगेल भितर ते तांणी नियम केलेले आसा की 12 वर्सां खातीर मागीर राज्य सोडका म्हूण. जाल्यार हे समयार ते ब्राह्मणान ते याचना करताना की म्हगेलें रक्षण करी म्हणून ते क्षत्रिय जावन आशिल्ले ते अर्जुनालें कर्तव्य आसा की ते ब्राह्मणालें रक्षण करता ताणें. कसं करचें ह्या समयार जाल्यार की अर्जुना दिसता खंय की म्हगेलें ते क्षत्रिय जावन आशिल्लें म्हाका राज्य सोडका जाल्यार येना जाल्यार त्या ब्राह्मणालें रक्षण करचें म्हगेलें तें कर्तव्य म्हूण तो भितर वता म्हूण सांगिल्लें आसा. ते भितर वताना अर्जुनानी द्रौपदी आनी युधिष्ठीर बैसून आशिल्ले खंय. तेन्ना हांव भितर वचून तागेलें तेका शस्त्र आसा म्हळ्यार सुरैड डोर नॉक करता. डोर नॉक करचे तरी युधिष्ठीर सांगता की कोण भितर यो म्हूण. तेन्ना अर्जुन सांगता की हांव हे म्हगेलें शस्त्र घेवचें आयिल्लो आनी ते पुरा सिच्युएशन युधिष्ठीर एक्सप्लेन करता की अशें जालें हांव ब्राह्मण आयिल्लो ताका म्हाका क्षमापण करता म्हूण. युधिष्ठीर सांगता काय ना घेवन वच तुगेलें शस्त्र तांतू कशें ना म्हूण. ह्या समयार मागीर शस्त्र घेवन वता आनी अर्जुन धांवन वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ते खंयची स्थळार ते चोर गेलेलीं थंय वता त्या चोरांक मारून अर्जुन ते कसन ते ब्राह्मणाल ते सामग्री आशिल्ली ते पुरा घेवन येवन त्या ब्राह्मणाक म्हणटात पळय तागेलें पुरा रुपारी सत्कार करून ते कसने आमगेले त्या राज्यांत आमगेले निमित्त कसने चूक आसले क्षमापण करता म्हूण अर्जुन त्या ब्राह्मणालें क्षमापण मागून तागेली पुरा सामग्री घेवन सत्कार करून थंय दवरून बाद सरता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी थंय आयले सुद्दां ते म्हळ्यार रातभर ते अर्जुन हेकड तेकड भोंवता आशिल्ले त्या चोरांक धरचेक. आनी मागीर आयली सुद्दां तो सीदा वचून युधिष्ठिरा पांय पडटा खंय आनी सांगता खंय युधिष्ठिराक की म्हाका तुगेलो आशिर्वाद जावका म्हळ्यार मालगड भाव न्हू आशिर्वाद जावका. आतां हांव राज्य सोडून वता आसा आमगे नियमा लेखारी म्हूण. युधिष्ठिरा शॉक जाता खंय. तो सांगता खंय ते असल पुरा रूल ते अशें एक अंडरस्टँडिंगा खातीर केलेलें ते पालन करता म्हूण न्ही आनी ते रूल पालन करता जाल्यार ते मालगड्या खातीर. हांव चुकून आयिल्लो जाल्यार हांव तें पालन करता आशिल्लें की कसं जाल्यार की तूं सान भाव म्हगेलो हांव मालगड भाव म्हळ्यार पिता समान म्हूण सांगता. आनी चेडूवान कसं एक प्रकार म्हणटात पळय चुकल्यार आवस बापूस केन्ना ताका एक व्हड विशय करना ती ताका तूं अशी पुरा मना व्हर नाका म्हणटा थंय. जाल्यार अर्जुन सांगता खंय ना ना ते कसं नियम पालन केला आनी आमगेलें तें कसं अंडरस्टँडिंग आसा त्या लेकार हांव वचूंका न्हय म्हूण. युधिष्ठीर सांगता खंय पळय अशें पुरो सांगू नाका तूं म्हाका कसले एक प्रकाराची ऑथॉरिटी म्हूण लेखता मालगड भाव म्हूण लेखता जाल्यार हांव सांगिल्लें तूं आयक. आनी बद्द म्हळ्यार कांय कसले तूं खंय चुकून पडली बद्द चुकून पडलें जाल्यार कोणी म्हणल्यार म्हणटात पळय जावको म्हूण आमकां बाद दिवचे खातीर त्या दिवस आयिल्लो तशें कसलें जालें जाल्यार कोणी एक मनीस सांगीत की ते नियम लागू जाता. तूं चांग रुपार भितर आयला आमगेलो आशिर्वाद घेवन ते कसले परिस्थितीन तूं भितर आयला ते पुरा तूं म्हाका सांगून दिला ताका आतां कांय वचूंका म्हूण ना तशें कसं हांव सांगिल्लें आयक कांय वचूंका म्हूण ना आनी तुगेले मनान तूं कांय नाशिल्लें म्हूण म्हाका खंडीत कोत्ता म्हूण युधिष्ठीर सांगता. सो हे कंडिशन हांव वे ऑफ करता म्हणटात पळय ते फॉलो करता म्हूण ना म्हूण. जाल्यार अर्जुन तागेले म्हणटात पळय तागेले प्रिंसिपल्ड नेचर दाखयता तूं की कसं म्हणटात पळय तो खंयच्या परिस्थितीन तूं आनी मस्त सकळ शास्त्राचे तोकून तो श्लोक सांगता अर्जुन म्हूण सांगिल्लें आसा की कसल्याक ह्या समयार ताणें राज्य सोडून वचचे ते नियम आसा पळय ते पालन केल्यार चांग म्हूण की ते धर्माचें ताचें पालन करचें तूं ते करूंका म्हूण त्या प्रकारार तो अर्जुना मस्त सकट श्लोक सांगता. आनी आमी कसं की एक डिसिजन घेतिल्लें आमीच त्या राज परिवारान जावन आमी फॉलो करनातल्यार मागीर विंगड प्रजा जन कसं फॉलो करतलीं रुल्स एंड रेग्युलेशन्स ताका आमी कसं तें एक सत्य आसा ताका आमी सायडा करूं नज म्हूण अर्जुन सांगता खंय. आनी शास्त्रा लेखार आमी कसं की एक संकल्प घेतिल्लो आसतो देवाल बेद्रा ते आमी तांतूं चुकून पडचें नज आमी तें पालन करूंका म्हूण सांगता. म्हळ्यार कितले की अर्जुन युधिष्ठीर म्हणटात पळय कशी ताका सांगता जाल्यार अर्जुन आयकुचें तयार ना आनी तो आशिर्वाद घेता परमिशन निमगीत खंय कसले आसो म्हाका वचचे दियात म्हूण.
द्रौपदी आणि युधिष्ठिराक तांणी म्हणटात पळय स्टेट ऑफ शॉक अंत आशिल्ली ती की कसं ना अर्जुनाल मन अंत आयलें जाल्यार ताका राबोवचें जाय न्ही म्हूण सांगिल्लें आसा आनी त्या समयार ते सगळ्यांची ते म्हणटात पळय इंद्रप्रस्थान ते न्यूज स्प्रेड जाता अशेंच जालें आतां अर्जुन भायर वता असं म्हणून ताका अर्जुनान भायर वता आनी त्या राज्याचें सगळे म्हणटात पळय कशें एक प्रकार म्हणटा आमी रामायणांत पळय कशी राम वनवासा वता आनी कशी पुराचें ओट्टू मेळ्ळें येता ती तशींच त्याच प्रकारान म्हणटात पळय अर्जुन राज्य सोडता म्हणटा ती पुरा ब्राह्मण ऋषिगण पुरा त्या राज्यांत आशिल्ले जन पुरा प्रोसेशन येतात के अर्जुनाक सोडूक आनी आनी अशी एक प्रकार प्रीती आसता पुरा जनाक आनी त्या एक मोमेंट रे अर्जुना खातीर पुरा जनाल रिस्पेक्ट आनीक वाडून येता म्हणटात पळय कसं की एक उत्तर दिलेले खातीर भावान अडना म्हणल्यार की तू फॉलो करता म्हणून जाल्यार तें कसं की एक क्षत्रिय तें एक वचन दिलेलें म्हणटात पळय तें पालन करचे खातीर तो कसं की एक दृश्टांत म्हळ्यार राजपरिवारांत आसूनय आमी पुरा रुल्स एंड रेग्युलेशन फॉलो करता ती म्हूण ते दाखोवन दिलेलें आसताना ताका ते राज्यान तूं पुरा जनाक भारी एक प्रकारान म्हणटात पळय आनीक अर्जुनाल खातीर तें एक रिस्पेक्ट वाडून येता म्हूण सांगिल्लें आसा सो अर्जुन डिसायड करता आनी थंय हांडो प्रसाद कोण वताना अर्जुन त्या प्रकार वता म्हूण सांगिल्लें आसा की सूर्य नॉर्थ डायरेक्शना वता आनी पुरा हिमालय खंय आसा थंय वता आनी हिमालया देखून तो येताना ईस्टर्न सायडा देखून येता म्हळ्यार पूर्व दिशा देखून तो घेता म्हळ्यार ईस्ट कोस्टा देखून येता आनी ईस्ट कोस्टा देखून सुत्तू घुंवन मागीर इंडियाचे तोगू ते वचून भारत देशात तोगू ते वचून मागीर वेस्ट कोस्टाना पास वयर येता म्हूण सांगता आनी ईस्ट कोस्ट देखून ते वेस्ट कोस्ट पुरा चमकून साधारण म्हणटा एक वर्ष नंतर प्रभास क्षेत्र येवन पावता आनी कृष्णा भेटू येता म्हूण सांगिल्लें म्हळ्यार तागेल राज्य सोडून बाकी पुरा कडेन वचचे राज्या भायर आशिल्लें म्हळ्यार हस्तिनापुराज कांडवप्रस्था भायर सोडून ताका थंय चमकता वता आनी हिमालया देखून पुरा ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट जावन पुरा घुंवन येवन प्रभास क्षेत्र मागीर लास्टार वता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी खंय देखून अर्जुन वता थंय ते क्षेत्रा वचून म्हळ्यार तागेलें मन अंतर एक आशिल्लें की पुरा चांग एक म्हणटात पळय धाम क्षेत्र आसा देवाल खंय विशेष रिते सानिध्य आसा तसो पुरा जाग्यार वचचे येतात म्हूण तागेलें एक मन अंत आशिल्लें सो हिमालयान तसो वचचे वाटेर खंय ते देवाल सानिध्य व्हड देवस्थान आसा व्हड ऋषी मुनील आश्रम आसा थंय पुरा कडेन अर्जुन वता म्हूण सांगिल्लें आसा मस्त डिटेल्स दिलेले आसा महाभारतांत जाल्यार आमी कसं ते एक मुख्य जाल्लेले इन्सिडेंट्स ते डिस्कस करूया सो थंय वता आसतना एक कडेन गंगा नदी तीरेरी अर्जुन सकाळी फुडें ध्यानांत बशीन आशिल्लो खंय आनी प्रार्थना करता आशिल्लो अर्जुन तागेलें गंगा तीरेर बैसून दोळ बंद करून तेन्ना सडनली कसं की एक फोर्सान ताका तांडून व्हेल्या म्हणके जाता आनी अर्जुन कितलो व्हड महायोद्धा न्ही जावन ताका साधारण म्हणटा कोणाक बंदी करूं जायना जाल्यार ते ध्याना बशिल्ले तेन्ना इतले ते स्ट्रॉंग फोर्स आसता की अर्जुनाकय म्हणटात पण कंट्रोल करूं जायना आनी ताका बोध चुकल्या म्हणके जाता म्हूण सांगिल्लें आसा अर्जुनाक आनी बोध चुकून पडल्या म्हणके जाता म्हूण आनी आपास ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ताका बोध येता पळय बोध येता आनी पळयल्यार तांचे एक व्हड पॅलेसा भितर आसता तो आनी व्हड पॅलेसा भितर आसतना ताका कळटा की हें कसं की एक विशेष जागो म्हण ही भूमी न्हय म्हूण कसं की विंगड स्थळार येवन पावला म्हूण आनी तेन्नाची एक चंदे अप्सरा म्हणके एक येता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तें ताका पळयल सिताकाची अर्जुन ती अप्सराशी आशिल्ली ती कन्या अर्जुना पळयतना अर्जुनाक कळटा की ही गेलें कसं ते एक शक्ती आसच्या पुरो तेंच्यान ते तांडून म्हाका हांगा हाडून सोडला म्हूण आनी ताका ह्या वेळी कळटा की साधारण म्हणटा ती कन्या न्ही खंडीत कसं देवता देवी एक व्हड विशेष तिकेल कसं शक्ती आसच्या पुरो तेजे म्हाका तांडून हांगा हाडची म्हणल्यार कसं की एक विशेष शक्ती आसा म्हूण आनी निजावन ती उलुपी म्हूण आशिल्ली ती नागकन्या आशिल्ली उलुपी म्हूण आनी ती उलुपी अर्जुना पळोवन हांसता आनी ती नागकन्या आशिल्ली निमित्त तिगेल्यात एक विशेष शक्ती आशिल्ली म्हूण सांगता आनी ती सांगता की हांव मागीर गंगेन तूं गंगे स्नानांत खातीर आशिल्ली तेन्ना हांव तुका पळयलें म्हूण उलुपी सांगता आनी तूं हांगा येवची पशी फुडेंची उलुपी सांगता तुगेलें तूं कसर एक प्रकाराचें व्हड क्षत्रीय व्हड राज्य तुगेली युद्ध कला विशय हें पुरा म्हाका सुरेख गोत आशिल्लें आनी म्हाका तुका पळयल सिताका म्हाका मन आयलें की म्हाका तुगेलो वाडीक करून घेवका म्हूण अशी ती सांगता म्हूण ती अर्जुना सांगता म्हूण सांगता आनी ती सांगता की म्हाका एक्सेप्ट करी म्हूण ती अर्जुनाला एक प्रकार म्हणटात प्रार्थना करता म्हूण सांगिल्लें अर्जुन सांगता की ना हांव म्हळ्यार
कसं म्हणतात पण हांव कसले एक संबंध दवरूं जायना कसले की हांव आतां भायर आसा राज्या भायर आयिल्लो आसा म्हूण मात अर्जुनाक हें गोत्त आसा ती गोत्त आसून ती प्रार्थना करता आसा म्हळ्यार नागकन्या म्हळ्यार तांगेल हायर पावर्स आसता ती काय खंडीत गोत्त आसतली म्हगेल विशय म्हूण तेन्ना ती सांगता वय म्हाका एक गोत्त आसा जाल्यार रुल्स एंड रेग्युलेशना लेकार ती सांगता त्या तुगेल आनी द्रौपदी मध्ये कसले संबंध अशे सादिना तूं विंगड कोणाले वट संबंध दवर येता म्हूण ती उलोवपी अर्जुना सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तूं क्षत्रीय जावन आसा क्षत्रीय राय जावन आसा आनी केन्ना कन्यान तुगेलो आश्रय ह्या आश्रया खातीर प्रार्थना केल्यार तेन्ना तूं म्हाका आश्रय दिवं का म्हूण ती आपास सांगता म्हूण सांगता आनी ती ह्या वय सांगता एक प्रकारारी की तूं म्हाका एक्सेप्ट करनातल्यार म्हाका जिवनांत आनी मुखार कसले ना म्हूण ती म्हणटा एक प्रकार म्हाका कांय कारण ना जिवनांत म्हाका तूं एक्सेप्ट करूंकाची म्हूण त्या प्रकारार सांगता आनी म्हाका कसले जाल्यार ते क्षत्रीय जावन तूं म्हगेलें रक्षण कर न्ही तो वयसम विशय न्ही म्हूण सो एक प्रकारार तशी पुरा ती उलोवन घेता आसता तेन्ना अर्जुन तिका एक्सेप्ट करता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी अर्जुन एक्सेप्ट करता आनी आमी पळय येता की असल पुरा इन्सिडेंट्सांत आमी पळय येता अर्जुनान हें खंय राज्या भायर वचून तो एक प्रकार एक्झायला वनवासान म्हणटात पळय एक प्रकार तो भायर आशिल्लो खंय राज्या भायर आशिल्लो तेन्ना असल पुरा रिलेशनशिप्सा निमित्त मुखार ते येवचे व्हडू महायुद्ध पडत तांतूं पुरा हेल्प जाता म्हूण कशी आतां पांचाल देश पांडव जना वट आशिल्लीं ती तशींची आतां उलिपी वटू तागेले ते रिलेशनशीप वाडीक जाल्ल्या निमित्त ते नाग जन पुरा अर्जुनाल ओट्टू येता ती म्हूण सांगिल्लें आसा ते नागराज्य तांणी पुरा जन तागेले ओट्टू येता ती म्हूण आमी सांगीत आसा सो एक प्रकार ते नाग जनान तांगेलें ते प्रथा प्रकार ते कसन की एक दिव्य जावन आशिल्लें फूल येता आनी एक हार येता आनी तांगेलो वाडीक कोन्न घेवचें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांगेल दोग जनान तांकां एक इरावान म्हूण एक पुत्र जाता आनी मुखार सुनू महाभारता युद्धांत इरावानान मस्त पराक्रम दाखोवचें आसा आनी अर्जुन थंय देखून बाद सरता म्हूण सांगिल्लें आसा की आतां मुखार म्हाका आनीक मुखार सून वचचें आसा म्हगेल धर्मा खातीर आनी अर्जुन मुखार सून वता मुखार मेळ्ळें आमी थंय मुखार वता आनीक ईस्टर्न सायडा देखून देताना तो त्या क्षेत्रांत येता आयच्या काळांत ते मणिपूर एरिया नॉर्थ इस्टांत इंडियाचे ते मणिपूर एरिया त्या टायमार थंयचे राय चित्रवाहन म्हूण आशिल्लो तो राय आनी तागेल धुव चित्रांगदा म्हूण आशिल्लें आनी थंय वय अर्जुनाल चित्रांगदा आनी अर्जुनाल ते चित्रवाहन आनी थंय अरेंजमेंट जातरी अर्जुन चित्रांगदाक स्वीकार करून घेता आनी चित्रांगदाक बारी आनी अर्जुनाला आपास हांगा आनीक एक रिलेशनशीप फॉर्म जाता म्हूण सांगिल्लें आसा तेन्ना तो चित्रवाहन राय सांगता की म्हाका शिवालें आशीर्वाद आसा की आमकां एक आमगेल्या राज्यांत एक पुत्र जावचें आसा आनी ताणें तें म्हगेलें राज्य मुखार सून व्हरता म्हूण ताकाची तुगेल आनी चित्रांगदाल कोण एक पुत्र जाता ताणेंच हांगा ह्या म्हगेल राज्याचें म्हळ्यार मणिपूर म्हणटात पळय त्या राज्याचे ताणें मुखार राय जावका म्हूण सांगता अर्जुन तें कंडिशन एक्सेप्ट करता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांकां अर्जुनाक आनी चित्रांगदाक बब्रुवाहन म्हूण एक पुत्र जाता आनी तो एक श्रेश्ठ योद्धा जावचो आसा तो इतलो श्रेश्ठ आसता की तो अर्जुनाक डिफीट करता त्या काणी आमी मुखार सून पळयलें आसा सो आतां आमी एक पळय येता की हे असल पुरा परिस्थितीन तो आमी अशी एक दिसचें की हें पुरा कशें की एक अर्जुनाल अफेर जमून ना अर्जुनाल ते कशें की एक बारीक धार्मीक दृश्टी तो करता आशिल्लो आनी तागेलें तें मन हेंच आशिल्लें की पांडव जनालें तागेल मनांत हेंच आसता आशिल्लें की कशी ताणें तागेल युधिष्ठिराल सेव करची कृष्णाल सेव करची म्हूण आनी ते युधिष्ठिराले कृष्णाले सेवेन तूं कसन एक चांग करूं साध्य आसा त्या प्रकारार तो मुखार सून वता आसा सो हें पुरा ताका गोत्त आशिल्लें की भारी मुखार सून जावन तो युधिष्ठिराल राज्य कसने कश्टार येताना आनी पुराजन ओट्टू आसतलीं ती म्हूण ताका ते एक प्रकारार क्षत्रीय धर्मा लेकारी अर्जुन ह्या पुरा रिलेशनशिप्स स्वीकार करता उलोवपी चित्रांगदालें सो एक बारीक धार्मीक दृश्टीर तो करता आनी खंयच्याय समयारी आमी पळय येता की एक तागेले एक वचना खातीर तो राज्य सोडलें ताणें तसल तो अर्जुन तो खंय अधर्मांत पडतलो खंडित ना सो हें पुरा एक धार्मीक दृश्टीर आमी पळय येता की कशी अर्जुन हें पुरा रिलेशन स्वीकार करता हें चित्रवाहन राय जावं और नागजनाल राज्य जावं तांगेल पुरावट एक रिलेशनशीप जाता आनी खंय वता ताका पुरा एक प्रकारार म्हणटात पळय
ऋषीगण हांणी तांणी पुरो आशीर्वाद दिता आसा ताका असल एक आशीर्वाद मेळटा एक ऋषीले की तू उदका भितरी म्हळ्यार असल कसल कसल नमुने अर्जुना आशीर्वाद मेळचे आसत उदका भितर लढाय जाल्यार तू कोणीय सोलोवचें जायना म्हूण तसलो एक आशीर्वाद मेळटा आनी कशी ते अर्जुन ते आशीर्वाद युटिलायज करता ते आमी नेक्स्ट सेशना पळोवया 7:55 जालेले आसा सो नेक्स्ट सेशन आमी आनीक कॅरी ऑन करूया अर्जुनाले कसन आयच्या सेशनान कसन उलयल्यान चूक आसल्यार तुमी पुराजनान क्षमापण करता कसं तुमगेल फीडबॅक कसं असल्यार तुम्ही टायप आउट करून सांगी येता कसं तुमगे सजेशन तुमकां कसं शेअर करता जाल्यार हांव एक 2 मिनिटां खातीर रिकॅप करता आज आमी कसं डिस्कस केलेलें आयच्या सेशन सो सूर्य आमी पळयलें की कशी स्वयंवर जल सिद्धाक द्रौपदीले तांणी डिसिजन घेतला ती कृष्ण द्रुपद रायांनी मेळ्ळो की तांणी आतां हस्तिनापुरा वचूं काय म्हूण आनी हस्तिनापुरा गेल सिद्धा धृतराष्ट्र ते डिसिजन घेता की ते अर्ध भाग कसच्यान तुका सनेनाल फूल फल धान्य म्हणटात पळय डेझर्ट एरिया आशिल्लें थंड प्रस्थ त्या भाग ताका पांडव जनाक दिता म्हूण जाल्यार युधिष्ठीर स्वीकार करता आनी थंय वता ती आनी वेदव्यास देवूची थंय भूमिपूजन करता आनी कृष्ण जावन थंय थंय ज्ञाना बैसून इंद्राक आवाहन करून म्हणटात पळय इंद्राक तो देव एक म्हणटात पळय इन्स्ट्रक्शन्स दिता की हांगा पुरा कडेन अमृत घाल न्हू हांगा एक चांग रुपार हें राज्य जावका आनी विश्वकर्मान येवन हांगा पुरा बांदूका म्हणून सो समय भितरीची ते कांडव प्रस्थ आशिल्लें ते इंद्रप्रस्थ जाता म्हूण सांगता इंद्राले कॅपिटल सिटी अमरावती की नचंद जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी देवाल दयेन ते भारी एक प्रॉस्परस जाता एरिया इतले चांग रुपार तांणी राबता ती आनी कृष्ण आनी वेदव्यास देव नारद मुनी तांणी पुरा होडहोड ऋषीगण पुरा तांणी इंद्रप्रस्थ येता आसता ती पांडव जना भेटच्याक त्या महाभारतांत तांतू उल्लेख केलेलो आसा म्हूण सांगितलं आनी मागीर आमी पळयलें की कशी एक प्रकाराची ते अभिवृद्धी जाता आनी पुरा कडेन जाता म्हणून मागीर मुखार आमी आज डिस्कस केलें की कशी नारद मुनी येवन तांकां सांगता की तुमी पुराजन द्रौपदी ओट राबता आसा ती जाल्यार मुखारसून आत्ता चंदायर प्रितीर आसच्या पुरो जाल्यारीची टेक इट फॉर ग्रांटेड करूं नाका ती की चंदायर राबतात म्हणून कसं पुढे नियमार कसं राबया ती कसं एक मिसअंडरस्टँडिंग जावचें ना म्हणून नारद मुनीन ते सुंदर आनी उपसुंदर काणी सांगचे आसता तांकां आनी त्या लेखार मागीर तांणी एक नियम करतात आनी त्या लेखार नियमार राबता ती म्हूण ते पांचजन पांडव द्रौपदी ओट्टू म्हूण सांगिल्लें आसा मुखारसून एक समय येता आमी त्या डिस्कस केलें की खंय एक ब्राह्मण येता आनी अर्जुनाल ते पुरा शस्त्र ते रुमान आशिल्लें खंय युधिष्ठीर आनी द्रौपदी आशिल्ली ती रुला लेखार नियमा लेखार ताण भितर वचचें नज आशिल्लें जाल्यार ताका क्षत्रीय धर्म पालन करचे खातीर तो वता आनी त्या ब्राह्मणाला रक्षण जाल्यार अर्जुन ते स्वयं डिसिजन घेता की आमी कसं एक संकल्प केलेलो 5 भावान मेळ्ळो ते हांव पालन करूं काची म्हूण आम्ही ते उत्तर कसं वचन केलें ते पालन करना ते मागीर आमगेल प्रजाजन कशी पालन करतली कसं ताका अर्जुनान दाखयलेलें आसा की एक धर्माक ताणें एक श्रेष्ठता दिलेली आसा कसं एक सत्य त्या सत्याची हांव पालन करूं काची म्हूण कसं कश्ट जाल्यार रडना आनी युधिष्ठिराक द्रौपदी आनी पुराजना दुःख जाता जाल्यारीची तो राज्य सोडून वता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी राज्य सोडून तो पुरा कडेन हिमालय देखून ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट पुरा भोंवचे आसा तातूंत आमी एक 2 इन्सिडेंट्स डिस्कस केलें की खंय तो गंगे तीरेर आसतना उलिपी येता आनी उलुपीक तो स्वीकार करून तागेलो वाडीक करता तांकां इरावान म्हूण चेडूं येता आनी मुखारसून वचून तो मणिपूर एरियान येताना थंयचे चित्रावहन म्हूण राय आशिल्लो तागेल धूव चित्रांगदा तिगेलो वाडीक कोण घेवन बब्रुवाहन म्हूण एक पुत्र जाता तांकां सो आमी लास्टार हें कन्क्लूड केलेलें की कशें एक अर्जुन तागेल मनान तूं एक आशिल्लें तागेल जिवनान तूं की कशें हांव म्हगेल 100% दिवन म्हगेल भावालें युधिष्ठिरालें आनी तेगेले कृष्णाले एक सेव करचें म्हूण आनी त्या सेवेन तूं कसं कोरका ते क्षत्रीय धर्म तो पालन करून करता आशिल्लो ताका ताणें मस्त सकट आशीर्वाद घेतलो ऋषी मुनी मेळ्ळे आनी असल सकट नवे रिलेशन स्वीकार केलें खंयच्यान मुखारसून ताका युधिष्ठिराक आनी देवाल सेवा आनीकय चांग रुपार करचो तसो भाग्य मेळटा सो तसले एक भावनेन अर्जुन एक धर्मिश्ठ आशिल्लो सो असल मस्त सकट काणी आसत आमी मुखावेल सेशनान तूं आनी कंटिन्यू करूया सो सेशन हांगा एंड करता पुराजनाक आज सेशन जॉइन केले खातीर धन्यवाद एक अर्ध घंटो 40 मिनिट्स आमी पुराजनान ओट्टू मेळ्ळो असं की एक देवाल विषय अर्जुनाल विषय महाभारतांचे एक आमी ओट्टू मेळ्ळें एक सत्संग केलेलो आसा देवान आमी कसं चुकून पूर्ण असल्यार देवान तो स्वीकार करता आमकां
आणि आम्ही देवालयाक चैतन्य महाप्रभूला प्रार्थना करूया आमकां पुराजनांक देवाल दय प्राप्त जावन आम्ही देवाल नामस्मरण करून चांग रुपार जीवन करता तशी एका 3 पंत आम्ही हरे कृष्ण महामंत्राचे जाप करून आम्ही आम्ही हे सेशन एंड करूया. तो पुराजनान म्हणटा 3 पंत म्हणटा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. पुराजनाक धन्यवाद. मी नेक्स्ट संडे आपास मेळनो सेशन कंक्लूड करूया. कोणाक कसले कॉमेंट असल्यार सांगेता. हरे कृष्ण. सेशन हांगा कंक्लूड करूया. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव धन्यवाद पुराजनाका. चांग चांग कॉमेंट्स गेलेले आसा देवाल दयेन आमकां कसं ओट्टू मेळ्ळे एवरी संडे कसं डिस्कशन करूंक मेळटा लेखता. हरे कृष्ण. धन्यवाद.